सरकारान जे इंटरलँड टुरिझमाक सुरवात केल्या ताका पेडणे जाल्ली ऑफ रोड जीप रेस ही एक बरी देख आसा। सोमारा ही जीप रेस पेडणे भागांतल्या नागझर वाठारांत सुरवात जावन मोपा हांगसर सोंपली। निसर्गीक पर्यटनाक वाडोवपाक सरकारान जो वाव दिला ताच्या मार्फत ही रेस जाल्या। तातूंत सैमाची नाशाडी जायना तर ताच्या मार्फत सैमाचो सोद जाता अशें आशिश दुबळे हांचें मत आसा। हातूंत पुराय गोंयभर तशेंच गोंया भायले लोक वांटेकार जाल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑफ रोडिंग हे निसर्गीक टुरिझम वाडोवपाचें एक साधन म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान आमकां सँक्शन दिल्लें आसा। वेगळे वेगळे जागे जाचेर गाडयो पावनात ताजे बद्दल ते आतां हिंटरलँड टुरिझम म्हणून एक पर्याय चालू करतात। ताजो फर्स्ट स्टेप असो म्हणून आमी धरपाचो। आमी नेचर वाट लायनात, आमी नेचर डिस्कवर करतात, ते फर्स्ट आनी भुरग्यांक नेचरा म्हऱ्या लागीं कशें व्हरपाचें हें फक्त ऑफ रोडिंगूच दाखोवपाचें आनी ट्रेकिंग आनी कांयच दाखोवपाक शकना। हांव संदीप मयेकर, आरी स्पोर्ट्स जीप क्लब वास्को ही जी पेडण्या ऑफ रोड इव्हेंट आमी स्पर्धा घडून हाडल्या। भितर 50 गाडयोचे वयर पार्टिसिपंट्स आसा ऑल ओवर गोवा एज वेल एज नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गोवा। फ्लॅग ऑफ जातली मालप्या पेट्रोल पंपा कडल्यान पेडण्या रेल्वे स्टेशना कडल्यान वचून आमचे जे पेडण्या बारीक बारीक गांव आसा ते एक्सप्लोर करून म्हणजे नागझर, सुकेकोंड आनी लास्टाक मोपा थंय एंड जातली। आनी हातून जवळपास आतां सगळे जाण गाडयो रोडार चलयता, पूण जीपीचो हो क्रेज वेगळोच आसा की चिखलान, फातरान, दोंगराचेर चडप ही जी उमेद आसता ती एक वेगळीच आसता। सो हेंच्यो सगळ्यांनी मजा घेवपाची। ऑलमोस्ट 20 इयर्स आमी ऑफ रोडिंग केलां हेच्या पयलीं, आनी हेच्यामुळे कितें जातलें की आमचे जे मॅन एंड मशीन म्हणजे गाडयेचेर ड्रायव्हिंग ऑफ रोडाचेर तेणी सांगलें रस्त्यार कोणूय चलयता एक म्हणणें आहा की क्लियर रोड डजंट मेक अ गूड ड्रायव्हर। तशेंच ऑफ रोडाचेर जेन्ना चलयता तेन्ना ताका एक बरो कॉन्फिडन्स डेवलप जाता। आनी गोंयांत इतलें नैसर्गीक हे गोंया आमच्या तेजें तेणी सांगलां तशें सगळ्या भितर पळोवपा जाय। लोक सगळे बिचीसूच पळयता आनी बाकीच्यो गोश्टी पळयता, पूण जेन्ना नैसर्गीक गोंया पळयता गांवां इतले सुंदर गांव आहा आमच्या सरकारान हेचेर जास्तीत जास्त भर दिवन हे अशा स्पोर्ट्स आयोजनाक सुद्दां तेंच्यांनी सहकार्य आनी मदत करची इतलें मागता। You know, we actually wait for the rains to come, and so we can just remove our jeeps out and go in the jungles, enjoy the nature, the forest. I just love the adventure, what the off-roading gives me. We always come for all the rallies, whatever happens in Goa.